शारजा एअर अरेबिया विमानांतल्यान दाबोळे विमानतळाचेर देंवतना गोंय कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा दीस एका बायल मनशा कडल्यान सुमार 7 लाख रुपया किमतीचें भांगार जप्त केलां. गोंय कस्टमाचो सहाय्यक आयुक्त NG पटेलान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण शारजा विमानांतल्यान एक बायल मनीस बुरखा घालून प्रवास करताली. तांणी सुमार 232 ग्रामाची 4 कांकणां आपल्या बुरख्यान लिपयल्लीं. गोंय कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांक दुबाव आयिल्ल्यान झडती घेतकीच तस्करी करपाक हाडिल्लें भांगार जप्त करपा खातीर यश आयलें. The officers of the Air Customs unit at Goa Dabolim Airport intercepted a lady passenger coming in from Sharjah on Air Arabia flight and on personal search recovered 4 bangles in crude form. The weight of the bangles is around 230 grams and the total value is around 7 lakhs. Further investigations are in progress.